पौष्टिक खाण ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचे गोंय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री दिलीप परुळकारान बुधवारा उक्तावण केलें। नव्या पिळगेची भलायकी बरी उरची म्हण बायलांक आनी भुरग्यांक पौष्टिक आनी संतुलित खाण जेवण दिवप गरजेचें अशें मत परुळेकारान उक्तायलें। आयज एखादे प्रेग्नंट वुमन आसा, बायल आसा, तेका आमी जे कितें न्यूट्रिशन्स दिवंक सोदता त्या नंतर भुरगें जाल्यार नंतर तिका दिवंक सोदता आनी तिचें भुरग्याचें आनी तिचें पालन पोषण बरोबर जावचें, भुरग्याचें आरोग्य बरें उरचें म्हणून जे सगळे एक्टिविटीज करता हो कार्यक्रम आतांच्या दिसांनी नेटान चल्ला। भुरग्यांचें माल न्यूट्रिशन जर आमी इरेडिकेट करतले, नश्ट करतले जाल्यार तेका इन्फंट न्यूट्रिशन म्हळ्यार तेका जन्मल्या नंतर तेका अर्द्या वरा भितर तेका आवयचें दूध दिवपा जाय, त्याच्या नंतर तेका 6 म्हयने पर्यंत सिर्फ एक्सक्लुसीव ब्रेस्ट फिडिंग करपा जाय आनी 6 म्हयन्या भितर आफ्टर तेका कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग दिवपा जाय। त्या खातीर आमकां निरोगी दवरपा खातीर करता, त्याच्या खातीर आमी तेका पाल्यो भाज्यो खावपा जाय, ऑरेंज एंड येल्लो कलर फ्रुट्स खावपा जाय, पपया म्हणा, पेरू म्हणा, नाचणी आसा, मागीर तांडे आसा, साकर आसा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कॅलरी सो दॅट ग्रोईंग चायल्ड आसता तेका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मेळपाचें, कित्याक ब्रेन डेवलपमेंट आसता भुरग्याचो 2 इयर्स पर्यंत मॅक्सिमम जाता। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। जाणटो बाबडो चलता तो बाबडो गाडयेक आपटलो वयर चडलो जाल्यार त्या जाणट्याक हात धरून काडपाचो प्रश्न ना, वयल्यान त्या जाणट्याचेर बाबा अटॅक करता, तूं म्हातारो मरपाक आयला काय म्हणटा, रस्त्यार येता मरपाक काय म्हणटा, हें आमचें कल्चर जावपाक लागलां। आनी म्हणूनच हें जर कल्चर बदलतलो जाल्यार कॅच द यंग म्हणटा पळय तशें ल्हानपणांतल्यान जर भुरग्यांचेर जर बरे संस्कार जायत जाल्यारच ही ट्राफीक सेन्स आमच्या भितर येवपाक शकता। हे सगळें करून पसून रोड सेफ्टी म्हणटा गोंयांत वीक आसा, फ्राक आहा। हो फ्राक कित्या खातीर आसा? एक आमच्या लोकां खातीर आसा, चड करून तरुण पिळगे खातीर आसा, कित्याक वी आर नॉट कॉन्शियस, वी डोंट हॅव सिवीक सेन्स एंड when we don't have civic sense, this is what we get. If you don't wear helmets, the consequences of the helmet not wearing a helmet and it's very mandatory to wear a seat belt while driving four-wheeler. ह्या 360 लोकांनी 60 लोकां मदीं प्रत्येक तिसरो मनीस जो आसता तो पेडेस्ट्रियन, म्हणजे जो हो रस्त्यार चलत भोंवता। तेन्ना आमकां सगळ्यांत चड जर ह्या रोड सेफ्टीचे अवेरनेस कोणाक जाय जाल्यार आमकां सिवील सोसायटी जेकडे रस्ते कितलेय बरे असले जाल्यार तुमी जो पर्यंत आमकां भितरल्यान सिवीक सेन्स येना, आमकां जो पर्यंत कशें चलोवप गाडी ते येना तो पर्यंत हे एक्सिडेंट अशें जायत रावतले। साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब आता साळगांवकर फुटबॉल क्लब जाला। ह्या पयलीं 2 फावटी आय लीग जिखपी साळगांवकर क्लबाचें आतां नांव, लोगो आनी क्लबाचें स्फूर्तीगीतय बदल्लां। मंगळारा ताचें उक्तावण जालें, मात नांव बदल्लें तरी फुटबॉलाचे उदरगतींत क्लबाचें योगदान आनी वावरांत कांयच उणाव येवचो ना अशें क्लबाचो अध्यक्ष शिवानंदान स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री पर्रीकारानय SFCक सगळो आदार करपाचें उतर दिलां। Today we are celebrating the renewal of our commitment to a launch of a new logo and our anthem. The club is no longer a division of VM Salgaonkar Brother Private Limited as used to be, because at that particular point of time it was taken up as a corporate social responsibility. But today, in keeping with times and today in keeping with requirements of AFC, we converted this into a private limited company, and the club has been rechristened as Salgaonkar Football Club to fittingly describe the activities of the club. The focus, of course, it will be football. To take this forward, we reshaped our identity, but our values and our commitment remains the same.
Let's make Goa the paradise of football on the world map, not in the world map. लेस्गाव रशियन युनिव्हर्सिटी एका सप्तका खातीर गोंयांत आयल्या. मुळाव्या पावण्यावेल्या फुटबॉलाचो अभ्यास ही समिती करतली. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान ह्या विद्यापीठाक आपयला. गोंयच्या गांवांगांवांनी वचून फुटबॉलाची म्हायती हो पंगड एकठांय करतलो. The purpose of the visit is to try and see whether we can have a cooperation with this prestigious university in the development of football and other sports in Goa. Regarding what are the basic they will look after? Nutrition, football? No, we are trying to explore possibilities of grassroots development in football as well as in other sports, because they have a big scientific university which does this very scientifically. Where will they be visiting in Goa? They will be visiting various places like Perne, Valpoi, Porvori, then Sulcorna, Kankona, as well as Naveli, Carmel College also. The purpose of Lescot's university's visit to Goa is to increase the cooperation between the sports industry and also the training of personnel and coaches. And we're hoping to increase the participation with Russia and the state of Goa into the future. Okay. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचेत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.